कथेचे नाव म्हापसा म्हापसा. कथा बरोवपी जुझे लॉरेन्स. कथा सादर करपी क्विनी बेगस. लक्ष्मी बसीच्या जनेला कडेन बशिल्ले, मांडयेर बॅग घट्ट धरून. ऑक्टोबराचो म्हयनो. बस पणजेच्यान भायर सरिल्ली आनी परवरे पावत आयिल्ली. भायर थंड वाऱ्याचेर झाडाची पानां खेळटालीं. पूण लक्ष्मीचें मन भायल्या सैमाचेर नासलें, तिच्या दाव्यान बशिल्ल्या मनशाचेर आसलें. 30-35 वर्सांचो आसी, बरो न्हेशिल्लो, पुडी रंगाची कमीज आनी नवें जिन्स घालून. ताचे हात मांडयेर दवरून सुसेगाद बशिल्लो. जनेलांतल्यान परवरीचे नवे नवे बंगले आनी बिल्डिंगो दिसताल्यो, वेगवेगळ्या रंगाचे आनी मोदीचे, एक विचित्र कार्निवाला भाशेन. नवगिरेस लोकांनी बांदिल्ले ते, दोळ्यांचेर पेज हाडपी आनी मनाक वीट येवपा सारके. मदीं मदीं थोडींच आतली सोबीत घरां ओगीच ओगीच सोशीत बसल्यांत कशी दिसतालीं. लक्ष्मीन तिरशे दोळे करून ताच्या हाताचेर नदर मारली. काळ्या खोंगऱ्या केंसाच्या रानांतल्यान शिरो मनगटांतसून हातान चिरिल्ल्यो. लक्ष्मीन लांब उस्कार घेवन सवकास सोडलो. उस्कार घेतिल्ल्यान तिचो खांद ताचे कुशीक चेपलो आनी तें न कळटा लजेन तांबडेच जालें. तो कोण जायत तें चिंतूंक पडलें. हिंदू वा क्रिस्तांव, काजारी वा आंकवार, बोटांचेर मुदी नाशिल्ली, पूण ह्या तेंपार सगळेच काजारी खंय मुदी घालतात. पगारी वा स्वताचो धंदो चलोवपी. पगार आसल्यार भिरांत ना, धंदो म्हटल्यार वयर सकयल जाताच. लक्ष्मी म्हापशा वतालें. 5:30 पयलीं पावपाक जाय आशिल्लें. थंय ताची बापूल भयण आनिकूय एक लग्नाची सोयरी घेवन तयार आशिल्ली. हालीं लक्ष्मीक लग्न करून उडोवपाचे बगर शिलाताईक आनी कांयच काम धंदो नाशिल्लो. असल्यो सैरीको करून लग्न जावपाचें हें कोणें थारायिल्लें? तिका फोर्स करूंक कोणाक हक्क आसलो? लक्ष्मी अशेंच ओंजेत रावलें. जायत जाल्यार ही वाट सोडूंक आनी ही परंपरा मोडूंक तें शकतालेंच. हय, जाय जाल्यार कुशीक बशिल्ल्या दादल्याक पासून जाप केल्यार आत्ताच्या आत्तांच सगळें बदलूंक जातालें. एकामेका कडेन उलयतलीं. म्हापशा पावतकच तो तिका च्यावेक आपयतलो. परत केन्नाय मेळटलीं, मोगान पडटलीं आनी शेवटाक लग्न जातलीं, भुरगीं येतलीं. तो तिणेंच वेंचून काडिल्लो मोगी जातलो. ताचो मोग तिणेंच थारायिल्लो रस्तो जातलो. आनी एक दीस ती खंय तरी अशीच बसीन भोंवतली आनी तें ताच्या मोगाळ कानार तकली दवरून जेमतलें. लक्ष्मीचें मन बसीक फाटीं सोडून फुडें धांवत रावलें. पूण बसींतल्या परकी मनशा कडेन उलोवपाची ही देख कसली हलकटशी. तूं कितें चिंततलो? पूण कितें कलोवचें न्हय, तें तर आधुनीक आनी उक्त्या मनाचें आसलें. मोटवी साय आनी ब्लावज घालून आयिल्लें. आवयचें साडी न्हेस आयकनासतना. घडये कसलेंच पुस्तक वा नेमाळें वाचतालें जाल्यार तो उमेदीन तिका पळयत आसलो. पूण आज वाचूंकय कांयच हाडूंक नासलें. उलय रे, म्हजे कडेन उलय. मनांतल्या मनांत तिणें ताका आग्रो केलो, कितें तरी म्हण. पूण ताचे दोळे फुडले वटेन थीर राविल्ले. घडये तो नो स्मोकिंग बोर्डाचो खर अभ्यास करतालो. तोवूय चिंतेस्त दिसतालो. बायल भुरग्याची चिंतालो जायत, धंद्याचे विचार, व्हंकलेचे. लग्न जालां काय ना तें लक्ष्मीक कळूंक जाय आसलें. पूण कशें? 10 मिनटां भितर म्हापशा पावचे पयलीं शिलाताईक मेळचे पयलीं. सुसेगाद. चल, दुसरे फावटी विचारलें जालें. पूण दुसरी फावट आयलीच ना जाल्यार? बसीचे गरमेंत ताचे घामेचे पळमळ लक्ष्मीचेर पातळ्ळो. तिणें ते नशेचो लांब स्वास घेतलो आनी परत तिचे बूस ताचे कुशीक तेंकले. तिचें आंग शिरशिल्लें. आडबडूं तिका असलेच शिरंगारीक सपने येवपाची संवय आशिल्ली. पुण्यलेख स्कुलांतलो चित्रकला शिक्षक, साई शिरवडेचो बापोलभाव, अशेश पासून तांगेर पुजा करपी तरणाटो भट, ह्या सगळ्या कडेन लक्ष्मीन मोग केल्लो आनी लग्नूय जाल्लें. तांचे कडेन एकूय उलयलें ना ती खबर सोड. इतले बारीकसाणेन सपनां बांदूंक गेल्यार खऱ्यांनीच उलोवपाक वेळ खंय मेळटलो? तिणें थारायलें,
एक सादो प्रश्न विचारतलें. मातशें सांगशी म्हापशा फार्मा लॅब्स खंयशी पडटा? केन्ना विचारतलें? आतां 5 सेकंडां भितर घडयाळीक पळयलें. 5, 4, 3, 2, 1 होच वेळ. तोंडार हय न्हयसो हांसो हाडून तिणें विचारलें, एक्सक्यूज मी. तेन्नाच तोवूय घुंवून बस कंडक्टराक पयशे दिवपाक हात फुडें केलो. लक्ष्मी गोंदळ्ळें आनी वगीर रावन आपले बॅगेंत पयशे सोदूंक लागलें. ताणें तिचें कांयच आयकूंक नासलें. लक्ष्मी थंड पडलें. परत तिचें मन व्हांवूंक लागलें. तें ताका आवडटलें काय? तें आवडपा सारकें आसलें काय? कोणाकूय आवडटलें जाल्यार कित्याक आवडटलें म्हणून समजुपाचें. तो तर मातसोय लागीं येवंक नासलो. पूण लक्ष्मीची जांग ताच्या जांगडाक तेंकताली तें सोंसूंक जायना जालें. तिचे सायेक आनी पांयांक हुंदसाणशी लागली आनी तें मातशें पयस सरलें. लाज नाशिल्लें. लग्नाचे सोयरीक वता आनी बसींतल्या परकी दादल्या फाटल्यान मरता. सोयरीक ती शिलाताई दाखयताली ते न्हवरे तसलेच लोले आनी जड्डे. एकटो बरोच दिसतालो पूण सारको आम्मा बबू. दुसरो गिरेस आशिल्लो पूण नाकांतल्यान फू फू करतालो. आनी तो शेट ताच्या कानांतल्यान केंस फुलिल्ले आनी ताचे दोळे घडये घडये तिच्या गळ्या सकयल भोंवताले. घडी लग्न जावन सुखी नाशिल्लें जाल्यार असल्या मर्याक बशिल्ल्या मनशा कडेन गुपीत मोग करूं येतालो. शी बंद कर तें आतां. पूण थंड जावपाचे सुवातेर आनिकूय उचांबळ जालें. ताका घट्ट वेंग मारचीशी दिसली. ताच्या केंसांतल्यान हात भोंवडावंक, ताच्या ओंठांक घांस मारूंक. अकस्मात धीर घेवन तें ताचे कडेन परतें घुंवलें आनी म्हटलें, हाय. त्याच खिणाक रस्त्या वयल्या बैल्याक धांवडावपाक बसीन केल्लो हॉर्नाचो आवाज आनी लक्ष्मीन उलयलें उतर एक जालें. बस जिखली. ते तांबडे जावन जनेला कडेन परतले. तो जेमपाक लागिल्लो. धीर करून ते ताचे कडेन पळोवपाक लागले. ताची जेम पळोवन तिचेय दोळे जड जाले. जेमतां जेमतां तिची तकली त्या दादल्याच्या कानार तेंकली. तें तशेंच न्हिदलें. बस म्हापशां पावत आयली. म्हापसा म्हापसा म्हापसा. तो जागो जालो. उठूंक लागलो. न्हिदिल्ले चलयेक उठोवपाक मातशें वायट दिसतालें. पूण बस म्हापशां बस स्टँडा कडेन पाविल्ली. ताणें ताका सवकास हालयलें. पावली. ताणें कानांत म्हटलें. तो उठलो. देंवून चलपाक लागलो. खंयच्यान वचप काय? ते चलयेक विचारूंक जाय आशिल्लें. फार्मा लॅब खंयशी पडटा? मेळपाचें 5:30 तार आयलें. 10 मिनटां उरिल्लीं. रिक्षा करची पडटली. आईन सांगिल्लें फकत शिलाताईचें घर सोदून काड. ताणें बोल्सांतल्यान शिलाताईचो पत्तो बरयल्लें कागद काडलें आनी रिक्षांत बसलो.